खुबसो मोठो प्रॉब्लेम जो आसा पळय सगळे जाण म्हणजे ते स्विमिंगाच्या बाबतींत वेगवेगळे कडेन कंप्लेन्स करपाक येता पण नॅशनल लेवलचे स्विमर आसा हांच्या खातीरूय बी आमकां स्विमींग पूल डेजिग्नेट करचो पडटलो की हो पूल स्विमींग पूल जो आसा हो नॅशनल लेवलाच्या स्टुडंट्सां खातीर जे नॅशनल लेवलान पार्टिसिपेट करतले ताच्या खातीर आमी डेजिग्नेट करता किंवा तांच्या खातीर हो कोच आसा हाजी सिस्टम म्हणजे हे केन्ना पॉसिबल जातलें जाल्यार सगळ्या एसोसिएशनांनी जे त्या त्या पर्टिक्युलर गेमीच्या एसोसिएशनान एकी कडेन जर आयले जाल्यारूच ते पॉसिबल जातलें म्हणून म्हणजे हांव इन डिटेलान वचना बट तुम्ही सगळे जाण जे हांगासर आसात तांच्यांनी अशा पद्दतीन आयडेंटिफाय करप पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत कितलेशेच ग्राउंड आसा आमचे कितलेशेच आसात थोडे तर एबंडन आसा म्हणजे तेजेर कांयच जायना फक्त गोरवां चलता म्हणपाक काय हरकत ना ह्या शब्दान सांगतलो बट ते ग्राउंड जेन्ना आमी म्हाका दिसता वेळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ग्राउंड बांदून दवरल्यार 10 वर्सां जाली इन्फ्रास्ट्रक्चर येदो व्हडलो थंयसर कंप्लीट जावन आसा बट तेजो ज्या पद्दतीन यूज जावंक जाय त्या पद्दतीन जायना हांव येता वता पळयता की बेस्ट ऑफ आमी इन क्रोड्स ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडींग आमी त्या ग्राउंडाचेर तर कोट्यांनी रुपया मोडले आनी तो जर कोणूच उपयोग करिना जाल्यार ताजो कितें उपयोग आसा म्हणून एसोसिएशनान इनिशिएटीव्ह घेवची पण एक गजाल आसा गव्हर्मेंटाक जेन्ना जाय ताका दुसऱ्याक हेका यूज करपा खातीर तेन्ना तो गव्हर्मेंटा बरोबर स्पेरूय करचो किंवा ताचे टर्म्स एंड कंडिशन सगळ्यांचे आसचे आनी तुमी बी तो मेंटेन करपा खातीर लागता ते थोडेशे कॉन्ट्रिब्यूट करून तो मेंटेनूय करचो ओके आज जवळपास आमी 31 एसोसिएशनां म्हाका दिसता की 50% ग्रांट्स दितात कन्फ्युजन ना 50% ग्रांट्स तुमच्या 31 एसोसिएशनांची मेळटा उरलेली 50% ग्रांटूय बी आमी रोखडीच दिता कारण आमचो पूर्ण बजेट पास जावंक ना तुमकां कळपा खातीर उरल्या कित्याक ती सांगता तुमी म्हणटले 50% कित्याक 50% फक्त एकाच खातीर बजेट आमचो ऑगस्टाचे असेंब्ली सेशन सोंपतलें तेन्ना पास जातलो म्हणून उरलेली ग्रांट जी आसा ती तेज्या उपरांत मागीर आमी ग्रांटी दिता आमी एकंदर क्लबांक 22 क्लबांक मेळून जवळपास 27,84,000 दिता आनी हांकां 21,41 सॉरी 2 crores 14,13,950 हे आमी एसोसिएशनाक दिता 27 लाख आमी क्लबांक दिता हे पयशे आसा चॅक आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले म्हाका दिसता हे जर सगळे लक्षांत घेतले आसत जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट सातत्यान सगळ्या क्लबांक हो सपोर्ट करीत आयिल्लो आसा आतां सकाळीं म्हाका लेट जावपाकूय कारण म्हणजे आमी कुंभारजुआ स्पोर्ट्स क्लबाचो फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर हांव कुंभारजुआ ग्रावंडारूच आशिल्लो 3.5 कोटी रुपया स्पेंड करून आमी तोय ग्रावंड बांदता